गोय जागोर संघटना आणि कुडकाच्या श्री नागेश महारुद्र पंचायतन संस्थान कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे जोडपालवान कुडकार 9वो जागोर महोत्सव आयोजित केल्लो। या महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी जाले। या वेळार मंत्री गावडे, आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, माझे नाव महेश गावडे, हांव नवा जागोर असोसिएशनचो अध्यक्ष। आयज आमचो नवो जागोर आमी हांगासर कुडका हांगासर मनयतात। श्री नागेश महारुद्र पंचायत संस्थान यांच्या जोडपालवान तशेंच आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गोंय सरकार यांच्या जोडपालवान हो आयज नवो जागोर महोत्सव आमी हांगासर घडयतात। तशें आमी 8 जागोर महोत्सव केले। तो पयलो जाल्लो पिसगाळी हांगा श्री गुरू कला मंडळान घेतलो। दुसरो जागोर जाल्लो तो करमळी रवनाथ कमलावती रवनाथ सांस्कृतिक कला मंडळ ह्या संस्थेन केलो। तिसरो जागोर केलो हनुमान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आल्लकेरी हांगा करमळ्याच्या कला मंडळान। तशेंच चवथो आमी जागोर केलो। पांचवो जालो दुळापेर, सवो नावसे, सातवो नावसे, आठवो वेलंगा आणि 9वो आयज आमी हांगा कुडकाक घेवन येयल्ले आसा। आनी तशें जागराचो एक आमचो उद्देश आशिल्लो की जे जागर आसा गोंयांत जाता तितके जागर एका माटवान एके स्टेजीर ते रंगमाचेर येवचे आणि सगळ्या लोकांक तेजो आस्वाद मेळचो हेजे खातीर हे जागराचें मुद्दाम आयोजन केल्लें आसा। आनी एक कल्पना आशिल्ली जवळ जवळ 2000 ह्या सालाक, पूण ती प्रत्यक्षांत उतरपा खातीर 2010 वर्सां सुद्दां आमकां वाट पळोवची पडली आनी आयज आमी नवो जागोर महोत्सव हांगासर घडयतात। हे कल्पने फाटल्यान आनी एक हें आशिल्लें की प्रत्येकान जो प्रत्येक जागोर आसा तो लोकांच्या मुखार येवचो, तेजी फुडें वाट जावची आनी जागराची एक प्रसिद्धी जावची। जे पात्रां आसात ती सगळीं चडशीं प्रमुखच आसतात। एक तिसवाडी तालुका आमचे सोडले जाल्यार तितून थोडेशे पात्रां मदीं चेंजीस आसा। जशें की आमचो पयलो आसा माळे, जे सवंग येता हे सगळे जागरांनी आसात। आनी ते सवंग अशें आसा की ते प्रत्येक जागराचे सुरवातीचे तिसरें सवंग आसा आनी ते प्रत्येक मांडाचेर आमी ते खेळटा। वैशिश्ट म्हणल्यार दोनूय तालुक्यां मदलें जे वाजप आसा, गायन आसा, हेजे मदीं चेंजीस आसा आनी ते पळोवपाचे मजा दोनूय तालुक्यांनी येता।